तोंडा उद्दा येवचे एक स्पेशल डिश रेडी जाला हांगा आमी केन्नाय ट्रेडिशनल डिश करचे आज चिकेची आत्ता नमुनेचे एक ट्रेंडिंग डिश केला हांगा मशरूमाचे घी रोस्ट हाका हांवें 2 पॅकेट मशरूम यूज केला मशरूम फस्ट लायक कोन्न 2-3 उद्दा काण क्लीन कोन्न धुवका मागीर ते मॅरिनेट कोन्न दवरचे आसा ताका हांव थोडे मिठा पिट्टी आनी हळदी पिट्टी आनी थोडीची कलराक मिरसांगी पिट्टी मस्त घालची नाका आमी मिरसांग वाट्टू असं एक अर्द मुक्काल चमचे मिरसांगी पिट्टी घालची आनी एक अर्द कप धंय घालचें घालून हे लायक करून अशें करून हातानच मिक्स करचें अशें लायक करून मिक्स करून दवरचें अशें फस्ट क्लास करून मिक्स करून दवरचें आमगे ते चेडवांक मस्त दिवस तुकून घी रोस्ट आटयत आशिल्लें घी रोस्ट जावका म्हूण सांगून घी रोस्टाक म्हाका हांगा मशरूम एक पण मेळटा एक पण आमकां केन्ना जावका तेन्ना एक दिवस हांगा मेळना एक पण एक पॅकेट आसता आंगडी आमी वतना तशें आसता आज म्हाका 2 पॅकेट मशरूम मेळ्ळे तशें ओगी घेवन आयली आनी हांकां चेडवांक मशरूमा घी रोस्ट करुया म्हण आतां रेडी करतास घेता म्हाका पुरो लायकोन लावन आनी आतां एक अर्द घंटो हे हांगा समज ते मीठ मिरसांग पुरो लागो तितले भितर आमी हाका थोडेच मसाला सामान आसा ते रोस्ट करून घेवया हाका बेडगी मिरसांग मात घालचे हाका ताजी ते कलर पळयला न्हू तुमी ते देखून बेडगी मिरसांग घालचे हांगा हांव एक 15-16 बेडगी मिरसांग घाला तुमकां जाय जाल्यार हाजे पयशी चड घाल येता ना हाजे पयशी उणी घाल येता तिखसाण उणी पूर जाल्यार ते तुमगेल खुशी हांव एक 15-16 मिरसांग घाला हांगा म्हगेले हे 2 पॅकेटाक ते फस्ट आमी तेल घालून ड्राय रोस्ट करचें मागीर पळय तें काणू रोस्ट करून काण जातरी आनी हाका हांव 2 दालचिनी कुडके 2 मिरे आनी थोडी मेथी आनी थोडे जिरे आनी बडीशेपी आनी कोथंबरी हे कितले घालचे आतां 2 पॅकेटां कितले घालला म्हूण सांगून डिस्क्रिप्शन बॉक्सां भितर डिटेल जावन दिता तुमी थंय चॅक करियेत हेवें तशीची हेवें ड्राय रोस्ट करचें ड्राय रोस्ट करून काण घेवचें लायक पुरबोळ येता हे आतां आमी रोस्ट करची पुराय व्हड जार रोस्ट करून हेजे लो मिडियमार दवरून रोस्ट करका आनी केन्नाय घी रोस्ट करतना लायक दाटू कायली पुडकी यूज करका दाट कायली पुडको ना जाल्यार तुमी नॉनस्टीक जाय जाल्यार नॉनस्टीक यूज कर येता हांव नॉनस्टीक बारी उणी यूज करचें म्हगे लागीं दाट पॅन घेतला हांव असल पुरा फ्राय करचे खातीर पण आतां हांगा लसूण हांव सोलून रेडी करून दवरला आनी एक आल्या कुडको येत लसूण आल्ले आमी रोस्ट करून दवरलेले ते वरलेले ड्राय मसाला आनी मिरसांग पुरा हांगा नीवन रेडी जाला आतां आमी हाजे पेस्ट रेडी करूं असं फस्ट आतां आमी हे मिक्सरा भितर एक 5-6 आयदनां घालून पिट्टी करून घेवया पिट्टी करून जातरी मागीर ताका उदक घालून वांटूचें ताचे पयशी फुडें चिंचाम घालका हांव एक आवाळा तितलें व्हड म्हळ्यार ते व्हड आवाळ आसा पळयाची ते आवाळा तितलें व्हड चिंचाम घाला हांगा हे मसाल कशें म्हळ्यार नायस पेस्ट जावका नय जावका कितले न्हय जाता तितले लायक जाल्यार उदक घालून न्हय करूं नजा थोडी उदक घालून न्हय करून घेवका सुको जावका मसालो आत्तां हांगा 4 व्हड चमचे तूप 4 चमचे तूप घाल्ले तूप होवन जालें कुडलें ताका करबेवा पत्ती घाल्ली थोडी विंगड कसले घालूं ना तुपां भितर तूप आनी करबेवा पत्ती मात्र आत्तां हांव वांटून दवरलें पळयाची न्हयूं कोन्न दवरला पळय पेस्ट हे पेस्टांत भितर घालता हे घी रोस्ट आसचेच काम हे आतां आमी वांटून दवरलें पेस्ट भाजूचें पण हांव हें आतां सुके वाट्टेल हान तो घालता आतां मेल मिक्सर आयदनाक थोडे लागील आसा ताका मस्त उदक घालून हांव आतां तूं घाल्यार ते तुपां घाल्यार आमी ते तितले चाळ नाटोवच्या पळय सुका ते देखून हांव थोडे उदकान काल दोण्ण उदकान हांव हें मिक्सर आयदन धुवन आतां तूं घालें आनी आतां हांव लायकून भाजून घेवका हें केदोळ तांय भाजूका म्हळ्यार आमी तें सुरवे घाल्लेलें तूप आसा पळयाची तें तांतो सुकून येवताय आमी भाजून घेवका भाजीता ते ड्राय जावन येता आनी आमी सुरवे घाल्लेलें तूप पळयाची भायर येवचें सुरू जालें सादारण इतले असल कन्सिस्टन्सी येवका जाल्यार एक 10-12-15 मिनिटां लागीं वता इत्या म्हळ्यार आमी व्हड उजार भाजूच न्हय हें व्हड उजार भाजल्यार करपल्यार ते घी रोस्टा टेस्ट लगड वता आतां आमी तावड मॅरिनेट करून दवरलेले मशरूम आसा पळयाची धंय पुरा घालून दवरलेले तें अंत भितर घालचें
आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें. जाय जाल्यार एक चूर एकी न्हय एक 2 चमचे उद्दा तेवे पळोवन जाय जाल्यार इता म्हळ्यार मशरूम उद्दा सोडता भितर ते देखून जाय जाल्यार नाका जाल्यार नाका अशें लायक करून मिक्स करून घेवचें. आनी हाका आमी हांगा मीठ जाय जाल्यार चॅक करचें, जाय जाल्यार हांगा मीठ घालचें. आमी आतां रेडीमेड आतां घी रोस्टा मसालो जाय जाल्यार रेडीमेड मेळटा जाल्यार ताजे पशी आमी घरकडेच भाजून केलेले ते मसालाची टेस्ट आसा पळयाची भारी लायक जाता तें. आनी तशी तेमात न्हय हेल्दी आसता. तांणी ताका कलर घालता की कसो घालता म्हूण आमकां कांय कळना. ताजे बदलाक आमी 4 बेडगी मिरसांग घालून एक 10 निमिश ताजे लागीं राबून आमी ते एक मसालो रोस्ट करून दिले म्हूण जाल्यार चेडवांकय हेल्थाचें हांग कळवा पॉकेटाकय चांग. तशी आमी असल पुराय आयटम आमी जावं तितले घरकडे ट्राय करता ते चेडवांकय आमी करतना हाजे वटू इनवॉल्व करता. आतां हें घी रोस्ट करतना आमगेल्या चेडवान म्हाका मस्त हेल्प केला ते लसूण सोलून दिवचे की हें पुराय तशें तांकांय आमी इनवॉल्व करून केलें म्हूण जाल्यार तांकांय खुशी जाता. तांकां जाय जाल्यार तितलें खावच्याकय मेळटा. आतां आमगेले आतां आमी हें मशरूम शिजूंक घालता भितर. आमी आतां हें धांकून दवरया. ते मशरूम शिजच्याक एक सादारण एक 8-10 निमिश लागता. सिम्मार दवरून धांकून एक 2-3 वळा मध्येंत भितर चाळून घेवका तेन्ना आमगेले मशरूम हांगा रेडी जाताच पळय. आतां हांव हाका एक चमचे गोड घालता. तेका कसो म्हळ्यार आमी चडते चिंचांब चडते मिरसांग पुरो घालला सो ते बॅलन्स करचे खातीर एक चमचे गोड घाल्ले म्हूण जाल्यार भारी लायक जाता ते टेस्ट. पक्कन गोड नाका दिसता म्हूण जाल्यार एक चमचे साखर घाल्यार जाता. आनी 4 करबेवो पास वयल्यान घालच्यो तेवे लायक फ्लेवर दिता ताका. आमगेले मशरूम शिजत येयले जायत येयले आनी एक 2 निमिश जावका ते गोड येता किरो ते करबेवा फ्लेवर ताका घेवो पास एक 2-3 निमिश बंद करून दवरता. तितलें म्हणटा ताजें उद्दाकय हाडटा. जाय जाल्यार आमकां हें उद्दा हाडटो ड्राय चिके एक सेमी ड्रायशी कोर येता जाल्यार आमगे ते चिकेची ताका ग्रेवी जावका म्हणून हांव थोडी ग्रेवी दवरता सर. घे आतां घी रोस्ट रेडी जाला ताका लागीं जावका ना करेक्ट घी रोस्टा केन्नाय सुपर कॉम्बिनेशन म्हळ्यार पानपोळोची ताका पानपोळो जावका चपाती पराठा पुराय ओके खावेत बट पानपोळा तितले टेस्ट खंयचेय ना. हे हुनू पानपोळो आनी सुपर टेस्टी जावन आशिल्ले पुरा जनाल प्रितीचे मशरूमा घी रोस्ट हांगा रेडी जाला. पूरा जन कोण पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. तुमगेले फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स जाल्यार आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनला ಬಗ್ಗೆ सांग्याची शेअर करायची आणि पुरा जनां लागीं सबस्क्राईब करू सांग्याची. इत्या म्हळ्यार तुम्ही सपोर्ट केल्यार मात्र आमकां मुखार वचचें जाता. सगळ्यांकय धन्यवाद.